भौशीक बांदकाम खात्याच्या नोकर भरती विशयावयल्यान अधिवेशनाचे बुधवारचे सत्र बरेंच तापले। भौशीक बांदकाम खात्यांतली नोकर भरती हो खात्यान केल्लो 70 कोटी रुपयांचो घोटाळो असो आरोप करीत विजय सरदेसायन मंत्र्यांचेर फोग काडलो। तशेंच ह्या विशयाचेर हाऊस कमिटी अपॉइंट करची अशी मागणी करीत सगळे विरोधक एकठांय जायत विशय बरोच तापलो। सरकारी खात्यातल्या कोंकणीच्या वापरावेल्यान विधानसभा बरीच गाजली। जायत्या सरकारी खात्याच्यो वेबसायटी आसात पूण तांचेर कोंकणीचो पर्यायूच नाशिल्ल्याचो केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विधानसभेत सांगले। दुसरे वाटेन कोंकणीच्या विशयावेल्यान विजय सरदेसायानूय सरकाराचेर फोग काडलो। 113 मदल्या 12 सरकारी खात्यांच्या वेबसायटीचेर कोंकणीचो पर्याय आसा। महत्वाची गजाल म्हळ्यार ऑफिशियल लँग्वेज खात्याची वेबसायटूच मायभाशेन नाशिल्ल्याचे विजयान ह्या वेळार दाखोवन दिले। मध्यानराती ज्यो पार्ट्यो चलतात त्यो थळाव्या पुलिसांच्या आशिर्वादानूच जातात, हळडणचो आमदार कालूस परेरान आरोप केला। मध्यानराती चलपी पार्ट्यांचेर सरकारान बंदी घातल्या, पूण कांय सुवात्यांचेर सगळे मॅनेज करून पार्ट्यो चलतात त्यो कशो कितें असोय तो विचारता। मुर्डी खांडेपारा उपरांत आता सोनारबाग उसगांव वाठारांतल्या लोकांनी न्हंयाचेर बंधारो बांदपाक विरोध केला। मंगळारा सकाळी थळाव्यांक म्हायती दिनासतना पुलीस बंदोबस्तान काम सुरू करपा खातीर गेल्ले उदका स्त्रोत खात्याचे सहाय्यक अभियंते आनी हेरांनी थळाव्यांनी आडावन धरले। नव्यान बांदपी बंधाऱ्या संबंधीत ग्रामसभेत चर्चा केले बगर काम सुरू करूंक दिवचे नात अशी शिडकावणी थळाव्या लोकांनी दिवन उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक काम बंद करपाक भाग पाडले। पूण जोड मामलेदार राजेश साखळकार हांणी ह्या थळाव्या लोकांक न्यायालयाची स्थगिती हाडपाची विनंती केली। ताका लागून फुडले कांय दीस प्रकरण तापपाची चड शक्यताय आसा। सांत आंत्रे मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात दोंगर कातरपाचे काम चल्लां। ताका लागून रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवपाक लागल्यात। रान खात्याक हे गजाली कडेन लक्ष दिवचें अशें पत्र आपणे रान खात्याक बरयल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकारान सांगले।
मडगाव नगरपालिकेचो अध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें उपाध्यक्ष आनी हेर नगरसेवकांसयत फातोड्डेच्या ब्लॅक स्पॉटाची पळोवणी केली. मडगाव नगरपालिका जर दिसपट्टी दर एका घरांतलो कोयर एकठांय करपाक दारादारान भोंवता जाल्यार लोकांक रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाची कितें गरज आसा अशें विचारीत शिरोडकारान तिडक उक्तायली. तशेंच निवळ केल्ल्या सुवातींचेर लेगीत लोक निर्लक्षपणान कोयर उडयतात अशें कांय लोकांक स्वता पळयल्ल्याचे नगरसेवकांनी सांगलें. ह्या लोकांक ते वेळारूच दंड दिवचो अशें आपणे नगरसेवकांक कळीत केल्ल्याचें शिरोडकारान सांगलें. भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेन दर एका राज्याची कार्यकारिणी जावपाक जाय असो निर्णय जाला देखून गोंयची कार्यकारिणी बसका येता त्या 22 तारखेक वास्कोन दीसभर जातली अशी माहिती गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडेन दिली. तशेंच म्हादय थाराव जो भाजपा वतींतल्यान दिवपाचो आशिल्लो तो हांव थंय एकटोच आशिल्ल्या कारणान दिवंक ना. मात राज्य कार्यकारिणी बसका जाल्या उपरांत भाजपाचे गोंयचे पदाधिकारी वचून दितले अशें ताणावडेन ह्या वेळार सांगलें. कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कामाच्या कंत्राटाचे मूल्यमापन करपाक सरकारान कमिटी नेमल्या ही खूब बरी गजाल आसा. मुख्यमंत्र्याच्या ह्या निर्णयाक हांव येवकार दितां म्हणून मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. बारीकांतल्या बारीक चवकशेक लेगीत हांव जाप दिवपाक तयार आसां म्हूण मंत्री गोविंद गावडे सांगता. मजगतीं मंगळारा राती विधानसभेचें कामकाज सोंपल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कामाचें मूल्यमापन करपाची समिती नेमल्या आनी 60 दिसां भितर अहवाल मेळटलो म्हूण सांगलें. ह्या समितीन डॉक्टर आशीष रेगे, संदीप प्रभू सोडणेकर आनी डॉक्टर के.जी. गुप्ता हांचो आस्पाव आसा. दाबोळे विमानतळ बंद जावपाक दिवचे ना आनी मुख्यमंत्रीन दिल्ल्या आश्वासनाचेर पुराय आमकां विश्वास आसा अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी विधानसभे भायर पत्रकारांच्या प्रस्नाची जाप दितना सांगलें. तशेंच येल्लो आनी ब्लॅक टॅक्सीकारांचो प्रश्न विधानसभेत मांडटले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. जोगीवाडो दिवचलच्या श्री राष्ट्रीय देवाचो वर्सुकी दीस मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयलो. त्या निमतान सवाशीण बायलांनी उमेदीन जोडवी पेटयली. ताच्या पयलीं श्री सत्यनारायण पुजा आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. राष्ट्रीय देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाच्या भक्तांनी गर्दी केली.
मोपा विमानतळार ब्लू टॅक्सी स्टँड करून दिवचो हे खातीर बुधवारा पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. पेडणेकारांक नोकरी आनी टॅक्सी धंदो दिवपाचो आसा जाल्यार मोपा विमानतळ बंद करात आनी पेडणेच्या लोकांक विधानसभेत व्हरात आनी मोर्चा काडात ना जाल्यार दोनूय आमदारांनी राजिनामो दिवचो अशी शिटकावणी पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी दिल्या. तशेंच टॅक्सीकारांक आरटीओन भलतेच अर्ज दिवचे न्हय, ब्लू टॅक्सी स्टँड विशीं जे अर्ज आसात तेच दिवचे अशी मागणी तांणी केल्या. म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाचे यत्न चालू आसा आनी गोंयचो सरकार न्हिदला अशी टिका दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केली. जेन्ना म्हादय न्हंय संबंदीत प्रकल्पाचो डिटेल रिपोर्ट कर्नाटकान दिलो तेन्ना गोंयचो सरकार खंय आशिल्लो असो प्रश्न सार्दिनान उप्रासला. सध्या गोंय सरकार विरोधकांचे दोश दिवपाक व्यस्त आसा अशें सार्दिनाचें म्हणणें आसा. आदले सरकार म्हादय प्रस्नाचेर न्यायालयांत गेल्ले हे ते विसरल्यात, जे सध्याच्या सरकाराक न्यायालयांत मांडपाक अपेस आयला अशें सार्दिनान म्हणलां. वर्स पद्दती प्रमाण कुळे वाठारांत कलनाथ सातेरी दूधसागर देवाचो कालोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. दनपारचो महाप्रसाद आनी रातचें नाटक ह्या काल्या निमतान सादर करतात. दूधसागर आजोबाच्या स्थानाचे कालोत्सव निमतान सेवा करपा खातीर थळाव्या गांवचे लोक, फॉरेस्ट गार्ड व्हडा उमेदीन आनी एकठांवन येवन हाजीर आशिल्ले. गोंय आनी कर्नाटका राज्यांतले हजारांनी भावीक ह्या कालोत्सवात देवाचें दर्शन घेवपाक व्हडा प्रमाणात गर्दी करतात. मंगळारा राती पणजेच्या भाटले वाठारांत गुदावाक अचकीत उजो लागलो. गुदावान खूब तरेचें सामान आशिल्ल्यान उज्यान पेट घेतलो. उपरांत थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण कळूंक ना. मडगांव पालिकेच्यो कांय गाडयो वापरिनासतना तश्योच पडून आसात, जातून एक ट्रक आनी 2 रिक्षा आनी हर्ष व्हॅन लेगीत आसा. वापरिनासतना पडिल्ल्या ह्या 3 गाडयांची बेगोबेग दुरुस्ती करतलो आनी गरजे वेळार हर्ष व्हॅन शुक्रारच्यान पालिकेच्या वतीन लोकां खातीर उपलब्ध आसतली अशें मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. बुधवारा मडगांव नगरपालिकेच्या गॅरेजीची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो.
बुधवारा मायणा कुट्टरी वाठारांतल्या थळाव्यांनी मोबायल टावर बांदपाक पुराय विरोध केलो. फाटले 2-3 फावट मोबायलाचो टावर घालपाक यत्न केलो त्या वेळार सुद्धा थळाव्यांनी मोबायल टावर विरोध केल्लो अशें मोरेनो रिबेलो हांणी सांगलें. जाल्यार आमकां आमच्या वाठारांत टावर नाका अशें थळाव्या सरपंचान सांगलें. बेकायदेशीरपणान जमीन हाताळपाच्या प्रकरणांतली सगळी कागदपत्रां सोमारा आयोगा मुखार सादर करात असो आदेश चौकशी आयोगाचे मुखेली V.K. जाधवन SITक दिल्या. तशेंच ह्या सगळ्या प्रकरणांचेर पुराव्यांसयत दस्तावेज सादर करपाकूय सांगल्या. ह्या खातीर एका खासा अधिकाऱ्याच्या नेमणुकेची सुचोवणी तांणी दिल्या. आयोगाचे मुखेली SITच्या अधिकाऱ्यांक घेवन बिरेस्तारा स्वता वचून जमनीची पळोवणी करतले. शिक्षकांक शेतकी सर्वेक्षण करपाक धाडिल्ल्यान पोरया मतदारसंघाच्या चडशा मुळाव्या शाळांनी शिक्षकांचो उणाव आसा. देखून शिक्षकांच्या फाटीचेर दिल्ले हे अतिरिक्त वर्षे रितें करचें अशी मागणी पर्येंचे आमदार देवया राणेन विधानसभेत केली. ताचेर हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान तिका दिलें. टाळ मृदुंगाचो गजर करीत ज्ञानबा तुकाराम माऊली तुकाराम असो श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत बुधवारा कारापूर साखळेच्यान सुमार 30 वारकऱ्यांनी चलत पंढरपुराची वाट धरल्या. कारापूरच्या श्री शांतादुर्गा देवी आणि हेर देवांचे आशीर्वाद घेऊन वारकऱ्यांनी पंढरपूरचो रस्तो धरलो. 13 दीस चलत वारकरी पंढरपूर वतले. कारापूरच्या वारकऱ्यांची ही पहिलीच माघ वारी आसा. कारापूर श्री शांतादुर्गा ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाच्या बॅनराखाला आणि तुळशीदास गावकरांच्या फुडाराखाला वारकऱ्यांनी पंढरपूरची वाट धरल्या. या वारकऱ्यांक मदीं जाणटे आणि बायलांचोय आस्पाव आसा. आग्वादा किल्ल्या लागसार एक बोट बुडिल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. ही बोट नेमकी खंयची ह्या विशीं वेगवेगळे तर्क सध्या व्यक्त जातात. कांय नुस्तेकारांच्या म्हणण्या प्रमाण ही बोट गोंयचीच अशें म्हणटात, जाल्यार कांय जाण म्हणटात ही बोट केरळाची आसून तिची गोंयांत ट्रायल सुरू आशिल्ली असो अदमास व्यक्त जाता. ह्या बोटींत लोक आशिल्ले ते व्हिडिओत दिसतात. तशेंच बोट कशी बुडटा हाचो हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला.
म्हादय आमचो स्टँड क्लियर आसा. खंयच्याच परिस्थितीत कर्नाटकाक DPR फुडें व्हरपाक दिवचे नात अशें ठाम मत ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान मांडलें. ह्या DPRाक जो फॉरेस्ट क्लियरन्स जाय तो अजून मेरेन कर्नाटका कडेन ना. तो कर्नाटकाक मेळचो न्हय म्हूण गोंय सरकारान 13 जानेराक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक अर्ज केला अशी माहिती पांगम हांणी दिल्या. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था दिसान दीस पेड्यार जायत चल्ला आनी ती नियंत्रणात हाडपाक सरकार अपेसी थारला अशें हळदणचो आमदार कार्लोस परेरा हांणी म्हणलां. गोंय हें आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ. चार्टर विमानांनी येवपी पर्यटकांचो आंकडो आतां उणो जावन कमी दर्जाचे पर्यटक येवपाचें प्रमाण गोंयांत वाडलां. हाचो थेट परिणाम सरकाराक मेळपी येणावळीचेर जाता असो हुस्को तांणी उक्तायला. राज्यपालाच्या अभिभाशणांत हे मुद्दे अधोरेखीत केल्ले ना अशें कार्लोसान म्हणलां. वेळसावच्या शेतकारांची जमीन तांकां मेळूंक नासली तरी त्या वाठारांत जबरदस्तीन डबल ट्रॅकिंगाचें काम करपी रेल्वे महामंडळा आड सरकार जमीन हडप केल्ल्याची केस कित्याक दर्ज करिना असो प्रश्न मंगळारा आमदार विजय सरदेसायन विधानसभेच्या अधिवेशनात विचारलो. RVNLान परवानगी घेवंक नासली तरी लेगीत अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यान रेल्वे रुळाच्या दुपट्टीकरणाचें काम सुरू जालां. फाटल्या कांय दिसां सावन थळाव्यांनी हाचो खर निशेध केला तरी लेगीत सरकारान हाची दखल घेवंक ना.